विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनी पळयत आशिल्ले आमगे समस्त वीक्षकांक नमस्कार. विश्व कोंकणी यात्रा ह्या संकळेंतुले आजी 5 अंक. आजी आम्ही तिरुपती क्षेत्राक येवन पावलींती. कलियुगाचे देवू म्हण नाव आपाविलो श्री वेंकटेश्वर स्वामी देवस्थान तिरुपतींत आसा. हे तिरुपती तिरुमला एक शिखरारी अशें देवस्थान. समुद्र मुठातुकून 2799 फीट उंचायेरी आसचे हे देवस्थान सगळे भारत देशातुकून जन आनी केन्नाय येवका म्हूण आश करचीत आसले आनी येवचीत आसले एक व्हड देवस्थान. देशाचे विंगड विंगड भागांतू आसचे कोंकणी उलोवचे आमगेल जन परतून तांगेले कोंकणी भास उल्लो तशी जावका तांणी परत मुख्य वाहिनी येवन आनी वर्लेल्यांकय मेळका. तांगेल मुखावेल पिळीच्यान आमगेल भास आमगेल संस्कृती मस्त भरमेरी आचरण कोरका म्हणल्यार उद्देशान विश्व कोंकणी यात्रा म्हणलेले ही संकळी प्रारंभ जाल्या. तिरुपती म्हळ्यार सगळे भारत वर्षांतू जनान केन्नाय यात्रा कोरका म्हण लेखचित आसले एक व्हड यात्रा स्थळ. तांतूय GSB आनी इतर ब्राह्मण वर्गाच्यांक हे एक तांगेल आराध्य दैव श्री वेंकटरमणान स्वयंभू जावन राबिले एक व्हड पुण्यक्षेत्र जावन आसा. तिरुपती त्या गांवांतू म्हळ्यार आंध्र प्रदेशांतू आसचे 8 जिल्ले पैकी एक जिल्हा केंद्र जावन आसा. तिरुपती जिल्हा केंद्रातून तिरुपती तिरुमला वेंकटरमण देवस्थान सुमार 22 किलोमीटर्स दूर आसा. हांगाची काळहस्ती देवस्थानय आसा. काळहस्ती देवस्थान सतीश धवन बाह्याकाश केंद्र तशीची श्री गोविंद स्वामी देवस्थान कपिला तीर्थ पद्मावती देवस्थान अवनाक्षम्मा अम्मवारी देवस्थान नारायणवन असले सुमार प्रेक्षणीय आणि यात्रा स्थळ ह्या तिरुपती हांगा आसती. विश्व कोंकणी यात्रा वीक्षकांक नमस्कार. आंध्र प्रदेशाचे तिरुपती एक नावादीक तीर्थक्षेत्र जावन आसा. विशेष जावन हांगा कोंकणी समाज बांधव लोकभर तुकून प्रति वर्स म्हळ्यावरी हांगा येवन पावताची. ह्या गांवांतू एक स्वल्प प्रमाणारी आमगेले समाज बांधव कितलीकी दशक तुकून एक तांगेल जीवन बांदून घेवन आयिल्ले आसाची. म्हणटना तांकां समाज बांधव आयिल्ले मेळून तांगेले जीवनक्रम कशें आसा तांगेले समाज बांदूच काम कशें आसा म्हणलेले आयचे हे कार्यक्रमांत आमी पळोवया. पचवेची रानवना मध्येंतू वतशे एक रुंद राजमार्गाचे आल्ले आनी पेल दिकाडे आंब्या रूख असले एक समृद्ध जालेले हे गांवांतू तुम्ही खंय पळयल थंय यात्रातीन भुंगतशे आमकां दिसता. अशी यात्रेक म्हूण आयिल्ले आमगेल लोक हांगेत तरी हांगा एक थराचे अट्रॅक्शन पावन हांगा आशिल्ले वेंकटरमणाल देवस्थानाचे पायमुळाक म्हूण सांगवेत तशी हांणी हांगा राबून वस्ती करून सुमार 100 वर्सांकी चड जाले. आज्याल कालारी हांगा येवन हांगा हॉटला व्यार करून राबिल जन आतां 3 पिळी पावलेची म्हळ्यार आतां आज्जो आनू नातू अशी 3 पिळेची जन हांगा आसाती. तांणी तिरुपती पुत्तूर अल्लीपेट असल गांवांतू मस्त वर्स्तुकून जीवन करून आसाती. अशी आयिल्ले सुमार 100 कुटुंबे मध्येंतू आत्त सुमार 30 कुटुंबेची मात्र कोंकणी भास उल्लोन एक कोंकणी संस्कृती एक आसा ती तांणी पालन करून हमगेल रितीचे एक आचार विचार दवरून घेवन परबो असल आचरण करता आयली ती. वर्लेले कुटुंब हांगाचे ह्या गांवांतू आसचे रीती नीती रिवाज फॉलो करून तांगेल मणकेची जीवन करता आसती. कर्नाटकातून वाळडीक जातरी तिरुपतीक येवन राबून सुमार 20 वर्स तुकून हांगा जीवन करताशी श्रीमती गौतमी गणेश शेणे ही कसं सांगता म्हण पळोवया. नमस्कार, म्हगेल नाव गौतमी गणेश शेणे म्हणून हांव तिरुपती दुखून उलयता आसा. हांव हांगा सून जावन येयल्या गांवाक. इट्स बीन 20 years I am married. म्हगेल बामून गणेश शेणे म्हणून. सो 20 years फुडें हांव येताना हांगा मस्त वीक आशिल्लें कोंकणी, एस्पेशली आमगेल घरांतूची कोंकणी उलोवत नाशिल्लें.
ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲೆಸ್ ಫೈಟ್ಸ್ सांगूगेल्यार म्हाका निमगेल बमनाक बिकॉज म्हाका तेलुगू येना आशिल्लें तांकां कोंकणी तितली करेक्टर येना आशिल्लें somehow we managed आता म्हाका तेलुगू लायक येता तांकां कोंकणी लायक येता आमकां आजी नंद मम्मान वयर स्पीचान सांगलें कोंकणी केदन डेव्हलप जाता म्हळ्यार आमगे लाग गेसिलें म्हळ्यार आमगेले ओटू कोण असोसिएट जावन आसतगी मे बी इट्स बम्मून ना घरा लागींचे नेबर्स चोरडू कोणय जावं तांकां आमी कोंकणी शिकोवत निमित्त आय एम व्हेरी प्राऊड ऑफ इट बिकॉज हांव येतरी म्हगेल बमनाक आनी म्हगेले मायेक जायत कोंकणी फ्लुएन्सी येयले म्हाका विंगड लँग्वेज येना दुखून तांणी म्हगेलो उलोवचा सुरू केलें सो आतां आमगेले घरांत ओवरऑल जावन आमी सगळे कोंकण उलयताची ते एक वन प्लस थिंग अनेक कसं खुशी म्हळ्यार म्हाका जाल्यार चेडूं दोग जाण म्हगेल पूत वेदव्यास शेणै म्हणून तो आतां बीटेक शिकता आसा सेकंड इयर आनी म्हगेल धुव महामाया शेणै म्हणून हांव एस्पेशली म्हगेल चेडूवान जातरी हांव कशें लेखील म्हळ्यार तांकां दवरची नांव वरें आमगेले GSB समाजाक रिलेटेड जावन आसुका आनी आमगेलें नांव पळयल कुला कळका जनाक आमी GSB म्हणून हांव तेच लेखता आशिल्ली आतां म्हणके एक दोनी अक्षरां नांव शी पू के पुरा तसलें न्हय महामाया वेदव्यास अशी दवरलेलें तेव्हा हांव सोच समज कर दवरलेलें ते एक खुशी आसा आतां आनी एक खुशी म्हाका कशें जालें म्हळ्यार रिसेंट इयर्सांत म्हाका कळ्ळें विश्व कोंकणी केंद्रा बग्गे आय एम व्हेरी ओवरवेल्मड विथ जॉय कसलें म्हळ्यार आनी एक छान काम करता असं कसं म्हळ्यार प्रत्येक आंध्राचे प्रत्येक गांवां वचून दे आर कनेक्टिंग द पीपल म्हाका खुशी जाली नेल्लूर समकलेची नंद्याला समकलेची थंय पुरो वचून तांणी इंटरॅक्ट केलें जनाल ओटू सी दीस इज वन प्लस थिंग न्हू कसलें म्हळ्यार तांकां गोतूं नाशिल्लें कोंकणी हांवूय कोंकणी आतां हांगा उलयतना सुमार जाण कसं करता म्हळ्यार म्हाका एक नमुने ಸ್ವಲ್ಪ स्ट्रेंज जावन पळयता तांणी इथे म्हळ्यार हांगा कोणूय उलयनात दुखून बट आतां हें विश्व कोंकणी केंद्र येतरी पुरो जाणां कळटा आसा पीपल आर अवेर अबाउट द कोंकणी लँग्वेज ते खुशी जालें म्हाका ते विश्व कोंकणी केंद्राचे आनी आजी एस्पेशली म्हाका आमचो कोणेय गोतना नंद मानसोळ्ळेर तांणी एक लायक फिलॉन्थ्रोपिस्ट म्हणून म्हाका कळ्ळें आनी म्हगेल अक्कल दुवरे तांणी दिल्लेले ते बेनिफिशियरी जावन आसा ह्या विश्व कोंकणी केंद्राचे कसं बेनिफिट्स मेळटगी ताजे बेनिफिशियरी ती त्या देखून आय कॅन प्राऊडली से आमगेल विश्व कोंकणी केंद्रान सुमार जाणां हेल्प केला म्हणून आतां हांव सांगता आमगेल विश्व कोंकणी केंद्र म्हणून ते म्हळ्यार तांणी करता आसाची रियली व्हेरी हॅट्स ऑफ म्हळ्यार हे एक तांगेले आसा न्हू एक सांगत आनी कसं की प्रयत्न करून ते व्हड मट्टा वाडली पळय ताका खुशी जाता म्हाका आनी तांणी तिरुपती येवन पाविल आनी म्हाका आनीक खुशी विचारू कित्याक हांगा पुरो जाणां ಒಟ್ಟು जावन आनी हे कोंकणी वाड्डो येता म्हणून ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಶೆಣೈ ಹನ್ನಿ ಹಂಗೇಕ ಸಾನ್ ವ್ಯಾರ್ಕೋನ್ ರಬ್ಲಿಂತಿ ಹನ್ನಿ ಮೂಲತಃ ಪುತ್ತೂರು ಪೆರ್ಲಂಪಾಡಿಚೆ ಸುಮಾರು 1937 म्हणटना हंगेल आज्जो तिरुपतीक येवन रब्बून हंग वस्ती करून आशिल्ले ती म्हूण म्हणटा ती सुमार 70 लोकाले एक कुटुंबेचे संबंधीक हंग आसती ह्या तिरुपती गांवांत तूं म्हणटा आनी सांगता ती सगळ्यांके नमस्कार विश्व कोंकणी केंद्राक नमस्कार हांव गणेश शेणै म्हणून तिरुपती सुकून उलयता आसा आमी नेटिव्ह म्हणल्यार कर्नाटका पुत्तूरा लागीं पर्लंपाडी म्हूण गांव म्हगेलो अप्पा सान प्रायांतू हांगा येयला 1915 म्हगेलो अम्मा तांणी बॉर्न बॉटअप सगळें हांगाची तिरुपती म्हगेलो आजी येवन 1937 ಅಂತ येयला हांगा तशी तांणी तिरुपतीची आमी सगळे जेल्लेले हांगाची हांव सगळं आमी एक सन व्यार करून हांगा रप्ता आसाय तिरुपतीन तूं लागी एक 70 घर आसा आमचे गेले हांगा बट सगळें जिके कोंकणीन तूं उलोवचें ऊन आसा आनी सन सन व्यार करून तांणी हें करता आसा सौम्यांगेले आशीर्वाद घेवन तांगेल आज्ञानुसार तिरुपतीचे काशी मठांतू GS सभा आंध्र प्रदेश हांणी 7 जन वटूंक एक सामुहीक ब्रह्मोपदेश दिवचे कार्यक्रम चलयसिल्लो तिरुपतीचे श्री काशी मठांतू 7 जन वटूंक गेले सामुहीक मुंजी कार्यक्रम भारी शास्त्रोक्त आनी चंदायर जालो श्रीदेवी भूदेवी सहित श्री वेंकटरमणू गर्भगुडींतू विराजमान जालेले भव्य मंदिर हें हांगा आयिल्ल्यांक राबूक सुसज्जित कूड आसा ती खाण जेवणाची वेवस्था आसा
प्राय चड जाल्यारय मूंज करेनशी सूक्त मार्गदर्शन मेळनशी मुखेलपणातील निमित्त इतले वर्स ताय ह्या वटूंक मुंजी करेनी आशिल्ली. आतां GSB सभा आंध्र प्रदेश हांगेल मुखेलपणारी हें काम चंदायर जालें. हाजे एक मुखेलपण घेतिल्ले नंद्याल श्री रघुवीर शेणै हांणी कसं सांगताची म्हण पळोवया. आमगेले आंध्र प्रदेश GSB समाज APGSP म्हणता ती आमगेल समाजांतू आजी आम्ही एक 7 जना वटूंक हांगा एक ब्रह्मोपदेश दिलेले आसा समाजातर्फेन. आमगेल हांगा तिरुपती काशी मठांतू तिरुपती काशी मठांतू आमकां हांगा तिरुपती गांवांतू हांगा एक 50-60 फॅमिली आसा ती तांचे फुडें हांगा आतां मठ जेवका फुडें हांगा जन पुरो एक वोट जेता नाशिल्ले ती. ताजे नंतर कसं जेत हांगा मठ गेल्या नंतर एक हांगा कार्यक्रम जेता अशें एक तांगेले कार्यक्रम हांगा करता आशिल्ले ती. ताजे नंतर आमगेले आंध्र प्रदेश GSB समाज प्रारंभ जाल्या नंतर आम्ही राजमंड्रींतू प्रारंभ केलेले 5 वर्सां फुडें. ताजे नंतर खंयचे एक वर्सा 1-2 कार्यक्रम करता आशिल्ले ती. 2 वर्सां फुडें राजमंड्रींतू एक हेंची मुंजी ब्रह्मोपदेश कार्यक्रम केले. सुमार 21 जन चेडवां ते कार्यक्रम केले. ते म्हळ्यार आमकां आमचे जे लोक आसा तेजेला समाज बिल्डिंग कशें ना पुरा भायर दाखोवन व्यवस्था जेवका म्हळ्यार आमकां कश्ट जाता आशिल्ले. आतां हांगा आमकां तिरुपती काशी मठ आशिल्ली मिती हांगा एक देवस्थान आसचें एक गुडी आसचें आनी हांगा पुरा विशय काण जेवणाक पुरा विशयान हांगा आमकां व्यवस्थीत जेवण आसा. आमगेले काशी मठाधीश सैमेंद्र तीर्थ स्वाम्यान हांगा एक आमगेले समाज बांधव पुरो जनांक उपयोग पडका म्हणून एक हांगा समाज प्रारंभ केले एक बिल्डिंग प्रारंभ केले. हाजे निमित्त मस्त जनांक उपयोग जालेले आसा. तशी आमगेले समाजाक वर्क एक भारी एक उपयोग जावन आशिल्ले एक व्यवस्था म्हणून सांगेत. तशी आज एक 7 जना वटूंक आज मुंज जावन घेवन चंद्रीत शास्त्रोक्त जावन केलेले आसा. तशी आज आमगेले कार्यक्रमाक अतिथी जावन घेवन आमगेले विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष जावन नंदगोपाल शेणै तांणी दंपती समेत आज आयिल्ले आसा तांकां. तशी आज चंद्रीत एक कार्यक्रम आमी मुक्षिला. अशी सामूहिक जावन विविध कार्यक्रम करच्यांतू एक व्हड ध्येय उद्देश आसा. एक जिल्हा केंद्रातून अनेक जिल्हा केंद्राक सुमार 100 चड किलोमीटर दूर आसा जाल्यारची थंय तुकून जनान येवची तशी तांणी येवन भाग घेवचे मन करता ती आनी येवची तशी व्यवस्था करता ती. अशी कसाला करता ती म्हळ्यार आमगेल जनान येवका आमगेल भास उलोवका आमगेल क्रम आमगेले आमी नंबून आयिल्ले पालन करका सगळ्यांनी मेळका बांधव्य वाडका सोयरीक जावका ती आमगेले एक संकुल थंय वचून राबिले तांणी मुखारसून चंदायरी एक आमगेलेच एक समुदाय वाडून हाडचे तशें जावका तांणी सुभिक्षा रसका म्हणलेले एक उद्देशान असल कार्यक्रम आंध्रा GS सभा हांणी असल कार्यक्रम अशी एक ध्येय उद्देश दवरून करता ते. तिरुपतींतू जाल्लेलो सामूहिक ब्रह्मोपदेश कार्यक्रमाक थंय आशिल्ले साधारण सुमार सर्व समाज बांधव आयिल्ले ती. लेखल्या वरी हो एक महोत्सवशी जाल्लो. हे धार्मिक कार्यक्रम एक सामाजिक सहमिलनय जावच्याक कारण जाल्लें. तिरुपती क्षेत्राचे श्री काशी मठांतू जाल्ले निमित्त सर्व व्यवस्था समर्पक जावन जाल्ले आनी मुंजी एक विशेष रितीरीक उडगासा वर्चित असले कार्यक्रम जालो. सार्वजनिक मुंजे कार्यक्रम शास्त्रोक्त जावन जावका म्हणलेल कडेन पुरोहित वर्गाच्यान विशेष ध्यान दिलेले दिसूक पडले. कार्यक्रम सबितायर जावका म्हणून रेट केलेले देवा प्रार्थनेंतू सगळ्यांनी वेंकटरमण देवा लगी कळकळेन मागून घेतले. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹಂಗಾಚೆ ತಿರುಪತಿ ಇದೆ ಇದು ಪರಿಸರ ನಮಗೆ ಸರ್ವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏನು ಸಾಮೂಹಿಕ ಉಪನಯನ ಕೊಡ್ತಾ మన तुम्ही संकल्पकेला पूर्ण जनला सहकार आणि त्या व्यंकटरमण संविधान आणि आहे त्या प्रार्थना बरोबर प्रार्थना करून घेऊन तुम्ही आमच्या सांगितले शास्त्र प्रकार सर्व जे कार्य आम्ही त्या देवालय संविधानाचे सर्व कार्य करतात ते केलं ब्रह्मोपदेश म्हणतात मला त्यांचा आणि विद्याभ्यासांतून ज्ञान द्यायचे मळेश्वर तुम्ही आमच्या म्हणाले जन्मना जायते शूद्र म्हणून आम्ही जन्म येताना पुरा आम्ही शूद्र म्हणून घेता येईल आणि आमच्या म्हणाले ब्रह्मचं म्हणा ब्राह्मणच द्यायचं. श्री वेंकटेश गोविंद भक्त वत्सल गोविंद भागवत प्रिय गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद. 7
सातही वटून गेले कुटुंबेचे उडदा मुर्ताक बसले ती. उडदा मुर्ता नंतर मुंजे भरे ताक आखरी पटी अम्मान हातान जेवण करोचे. मागीर ताणे शिक्षणा खातीर गुरुकुलाक वच्चे म्हणलेले सांकेतीक जावन दाखवचे खातीर वटूक अम्माल पायार बस करून दया फोव खावोच कार्यक्रम जाल्लो. नंतर मुंजे वरे ताक केशमुंडन केले. हळदी लावन न्हणयले नंतर वटूक तांग गेले मवळ्यांनी मुंजे बंटव्याक हाडचे कार्यक्रम जाले. ब्रह्मोपदेशाचे विधी शास्त्रोक्त जावन जाली आनी बापसुले पायार बैसून वटूंक गायत्री मंत्राचे बोधनय जाले. तांकां भायर व्हरून भटमामांनी सूर्य नमस्कार करयले. गायत्री मंत्र सूर्य देवा लागीं ज्ञान दी म्हूण निमगुचे एक मंत्र जावन आसा. तदनंतर आयल सर्व लोकांनी सातय वटूंक भिक्ष घालून आशीर्वाद केले. नंतर गडदायेरी मुंजे जेवण जाले. अशी आंध्रांतू वर्सई विजृंभणेरी सामूहिक ब्रह्मोपदेशाचे कार्यक्रम चलता. आंध्र प्रदेशाचे गौडसारस समाजाचे एक अध्यक्ष जावन आसचे श्री रत्नाकर मल्ल्या हांनी केरळाचे तुरवूर गांवची. तांणी हे सामूहिक ब्रह्मोपदेश आयोजन करच्यांतू मस्त योगदान दिला. तांणी कसं सांगताच म्हण पळोवया. मगेल नाव सुब्रमण्यम शणाय. मगेल गांव अड्डतेगला ईस्ट गोदावरी. आज आम्ही तिरुपती काशीमठांत 7 जण वटुवांक ब्रह्मोपदेश करून आमकां सगळं महा संतोष जाला. आज मुख्य अतिथी जावन नंदगोपाल शणाय तांणी दंपती जावन आयलेले. तांकां लागीं आमी सन्मान करून कट्टायले. आमी तिरुपतींतू चल्लेले एक सामूहिक ब्रह्मोपदेश कार्यक्रमांतू मुखेल सैर जावन आयिल्ले श्री नंदगोपाल शणै CA हांनी आनी हांगेल बायल श्रीमती उषा नंदगोपाल शणै हांगेले विवाह महोत्सवाचे 30 वर्साचे संभ्रम हांगा आचरण केलो. तांकां शॉल पांगूरनू तशीच उषा मायेक होंटी बोरनू सकडांनी मेळनू हे कार्यक्रम एक चलयलो. आज 7 जणांक आमगेले सामूहिक मोंद केले. हेजे बसी व्हड कसन म्हळ्यार विश्व कोंकणी प्रेसिडेंट श्री नंदगोपाल शणाय आमकां येवन हे चेडवांक तांगेले आशीर्वाद दिवन आमकां हें करच्याक चीफ गेस्ट वर येयल्ल्यांक तांकां आमगेले धन्यवाद सांगता सर. ఆగస్ట్ లో ఐ థింక్ షూటింగ్ కార్యక్రమం ఉండొచ్చు శ్రావణ మాసంలో. అప్పుడు అందరూ దయచేసి పాల్గొని దాన్ని కూడా మంచిగా జరిపిస్తారని కోరుతున్నాను. నేను కొంచెం ఘాటుగానే మాట్లాడతాను. వేదికను అలంకరించినటువంటి అధ్యక్షుడు శ్రీ రత్నాకర్ గారికి, ఈరోజు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి శ్రీ నందగోపాల్ గారికి అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారం. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ఇంత చాలా విజయవంతంగా సక్సెస్ఫుల్ అయినందుకు నేను మా కమిటీ చాలా ఆనందంగా ఉంది. గత రెండు సంవత్సరాల క్రితం మేము రాజమండ్రిలో కూడా 11 మందికి చేసాము. అప్పటికి మాకు అనుభవం లేదు, ఒక భయం కూడా ఉండేది ఎలా చేయగలమని. దాన్ని పురస్కరించుకొని మేము ఈసారి ధైర్యంగా చేయగలిగాము. ఇంత విజయవంతం అవడానికి మీ అందరూ కూడా కారణం. తర్వాత మేము ముఖ్యంగా మీకు విన్నవించుకునేది ఏంటంటే, ఈ కార్యక్రమం ప్రతి సంవత్సరం మేము చేయడానికి ఉద్యమిస్తున్నాం. అలాగే మీ పిల్లలకి ఎవరికైనా ఉడుకు చేసే సమయం వచ్చినప్పుడు మా ద్వారా చేయించే అవకాశం మాకు ఇప్పించవలసిందిగా మీ అందరినీ తల్లిదండ్రులని నేను మా సమాజం తరఫున కోరుకుంటున్నాను. We have our Konkani community, we have to develop that is correct. And చాలా మంది చూసిన ఇంట్లో వాళ్ళు అసలు కొంకణియే మాట్లాడటం లేదు. మన కొంకణి డైలీ మాట్లాడుతూ మన ఇదిని డెవలప్ చేసుకుంటే మనకు ఎక్కడికి వెళ్ళినా we can able to talk. The request to strengthen the hands of the organizers sitting here so that coming generations would be much better. వారి 30వ వివాహ వార్షిక దినోత్సవాన్ని జరుపుకోబోతున్నారు. అటువంటి సందర్భంలో ఇక్కడ వారి కన్నా పెద్దవాళ్ళ ఆశీస్సులు వాళ్ళకుంటూ మనము
వారికన్నా చిన్నవాళ్ళు మనమందరం వారి ఆశీస్సులు పొందుతూ వారి బాటలోనే వారి ఆలోచన విజన్ ని మనం అనుసరణలో పెడుతూ మన సమాజ అభివృద్ధికి ఎప్పుడు తోడ్పడాలని కోరుతూ, అలాగే వారు రేపు శ్రీనివాస కళ్యాణోత్సవం తిరుమలలో జరుపుకుంటున్నారు. వాళ్ళ దంపతులు అదృష్టవశాత్ మన శ్రీనివాస శెణయ్య గారు వారికి టికెట్ ఏర్పాటు చేశారంట. వారికి రేపు కళ్యాణోత్సవం జరిపిన సందర్భంగా ఈ రోజు ఈ వటువులకి ఉపనయనం సందర్భంగా ఆశీర్వదించిన సందర్భంగా వారి నెక్స్ట్ భవిష్యత్తు రోజులు ఆరోగ్యంగా నిండు నూరేళ్లు వారు జీవించాలి, మన సమాజానికి సేవ చేస్తూ ఉండాలని చెప్పి ఆ సాక్షాత్ తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామిని కోరుతూ, మేడం రండి వచ్చి మీకు ఒక చిరు సత్కారం మన ఆంధ్రప్రదేశ్ జిఎస్పి సమాజం నుంచి, అలాగే హళది కుంకుమ బయలుమనిష ఎక్పాంజన్ మన జిఎస్పి సమాజానికి ಮುಖೇಲ್ ಸೊಯ್ರೆ ಶ್ರೀ ನಂದಗೋಪಾಲ್ ಶೆಣೈ ಸಿಎ ಅನಿ ತಂಗೆಲ್ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ನಂದಗೋಪಾಲ್ ಶೆಣೈ ದಂಪತಿಂಗೆಲೆ ವಿವಾಹಾಚೆ 30 वर्सा ಸಂಭ್ರಮು ಪರಸ್ಪರ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಜಾವನು ಫುಲ್ಲಮಾಳ ವಿನಿಮಯ ಮುಖಾಂತರ ಜಿಎಸ್ समाज आंध्र प्रदेश हनी आचरण केले. ह्या दंपतींक शाल पांगूरनु होंटिबोरनु सन्मान केलो. परिग्रह कमलभो रुक्मानदा पौत्र चंद्र विभूषण सुरगुरु जय 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 यातना ब्रह्मांड वर मंदिर सुरगणा यस्य प्रभो देवका सत्रैलोक्य कुटुंब पालनपरा प्रियादना मंगलम सुमूर्ते दावदान सुलग्ने दावदान वसिष्ठवागी जराभ्यानव तत् वैवाहिक जीवन सुमंगल कर्तुं मालाधारण मुहूर्त सुमुहूर्त मत्तो आदित्यादि नवग्रहाच वगरा मेजादयो राजयो नक्षत्रादिजयो गकाचरिदया देवता तद्गणा माधार्देवता संध्यातथा रात्रयो सर्वे तामरजङ्गमा प्रतिदिनं कुर्यात्तदा मङ्गलं समूर्ते दान सप्तग्ने तावदान वसिष्ठवाकी चलाभ्यानः तच्च वैवाहिक जीवनागम्भेन मालाधारण मुहूर्त मत्तो सामूहिक ब्रह्मोपदेशाचे कार्यक्रम श्री काशी मठाच्यानं थंय आयोजन केलेले निमित्त आईल्यांक रापच्याक आणि जेवणा व्यवस्था तांगेले तांणी आशिल्ले तितले दिवस थंय तांकां रापचे सगळे व्यवस्था जावच्याक साध्य जाल्ले म्हणून श्री रघुवीर शेणै हांणी सांगतात. स्वामी प्रदायिनी श्रीमद वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय मंगलम. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ప్రథమత మనము తిరుపతిలో ఈరోజు కార్యక్రమం జరుపుకున్నాం. కరెక్ట్ ఇప్పుడే వెంకటేశ్వర స్వామి మధ్యాహ్న పూజ కూడా పూర్తి అయింది. సాక్షాత్ వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధిలో ఈరోజు ముఖ్యమైన మన జిఎస్పి సంస్కారంలో ముఖ్యమైన ఈరోజు ఉపనయనం పూర్తి చేసుకున్నాం.
అలాగే మన గురువులు వీటినన్నిటికీ మాకి కేవలం ఆశీర్వాదమే కాదు, వారి మా వెనకాల నీడగా ఉంటున్న మన కాశీమఠం. మనం నడుచుకుంటా ఉంటే మనల్ని మన వెనకాల మనకు ఒక నీడ ఉంటుంది, మనల్ని అది కాపాడుతూ ఉంటది. అదే మన కాశీమఠం. ఆ కాశీమఠ సంస్థానం యొక్క ప్రతి మంచి మంచి ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమం చేపట్టాలి అని చెప్పి మన తపన పడుతూ 3 పూట్ల త్రికాల పూజ చేస్తున్న మన గురువులు శ్రీ 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 సైమేంద్ర తీర్థ స్వామి వారిని ఇప్పుడు వారిని స్మరిస్తున్నాం. आमगेल्या नंदगोपाल शणे तांकां आंध्र प्रदेशाचे सान कनेक्शन असतं. त्यांनी देवगिरीच्या तांगेले चेअरमॅन त्यांनी त्या देवगिरीच्या भारी फेमस तांकां देवान दिल्लेले अमो एक लायक आर्थिक जावन मस्त दुड्ड संपादन केला. त्यांनी आता डिसाइड केले कसं म्हणाले मेगल चेडवा थोडे दुड्ड पुरो आणि आम्ही समाजाक दिवका म्हणून डिसाइड केला. त्यांनी तांगेल दंपत आज त्यांनी त्या दुड्ड तांगेल संपादन दुड्डवाक नीतले दुड्ड समाजाक कॉन्ट्रिब्यूशन करतासती आर्टिस्ट टाइम केवल मनी कॉन्ट्रिब्यूशन मोटिवेट करतासती आम्ही दिवची मात्र तुम्ही डेव्हलप जाऊ काम तसा मोटिवेट कंप्लीट करतासती सगळे प्रपंच आशिल्ले वर्ल्ड कोंकणी केंद्र म्हणून असं तांचे हेड ऑफिस मंगळूर तांचे त्यांनी प्रेसिडेंट जावन असती. तांकां आमगेल्या आंध्र प्रदेशावयर एक मस्त आशेरी आमगेल पळोवंक एक्चुअली आज 200 वयर गॅदरिंग बट सम कारणान 30-40 जन हेल्थ इश्यूज अनेक जन ಏನಿತಿ जाल्यार आमकां 100-150 जनांक आयले ती ಕೆಲವು ಜನ ಗೊತ್ತನಸಿ ತಿರುಮಲ ದರ್ಶನ ಆಜಿದವರಿಗೆ ತಂತಾರ 22 जन जमकेले ती. सो लायक गॅदरिंग आज तुम्ही आयले दिवस भारी लायक तुमगेल चांग मनाक आमगेले चेडवांक मुंजले तुमगेले एक आशीर्वादाने त्या चेडूवरके तुमगेले स्थायीर वैर येवका त्या चेडूवरके तुमगेले रेंजर म्हणारे सामाजिक जाऊन लायक नाव येवका मस्त दुड्ड कोरका चेडवानी तशी समाजाक कॉन्ट्रिब्यूशन कर त्या तुमगेले एक आशीर्वादाने त्या चेडवा बरे जाता म्हणून आशकोर घेवन तानी तांगेले वरी आमगेल मार्गदर्शनार आम्ही मुखार वचका आमगेल चेडवाल हायर एज्युकेशन खातीर तांगेल विश्व कोंकणी दाखोवन तांगेल आमकां सपोर्ट कंपल्सरी आसता. आम्ही त्या यूज करून घेवया कसं म्हणल्यार तांणी त्या पर्सनल दिवचे विंगड बट विश्व कोंकणी केंद्र म्हणून एक संस्थे दाखोवन काम दिता आमगेल खातीर तांणी केन्ना एक मार्ग करून आमगेल चेडवाक सपोर्ट करता. तशी जावका अंकवरे आज आमगेल 4 दिसा येवन पाविल आसा ती तांणी आमगेल्या तिरुपती आंध्र आमगेल तिरुपती वेंकटरमणान दर्शन करून घेवका तांगेल दंपतीक नेक्स्ट जीवन वर्क मस्त चांग जावका बरे जावका म्हणून सांगून लेखताची ह्या पटीचे सामूहिक ब्रह्मोपदेशाचे एक कार्यक्रमाक मुखेल सोयरे जावन आयिल्ले मंगळुराचे विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष श्री नंदगोपाल शणे हांणी थंय आशिल्ले आमगेल सर्व बंधू बांधवांक उद्देश करून कसं सांगताची म्हण आयकुया. विराजमान जावन आशिल्ले वेंकटपतीकर काशी मठाचे आराध्य देव व्यास रघुपती नरसिंह देवाक अष्टांग प्रणाम करून काशी मठाधीश परम पूज्य श्रीमद सैमेंद्र तीर्थ स्वामीला चरणकमला वंदन करून काशी मठाचे वृंदावनस्थ सर्व गुरुवर्यांगेले आठव करून मलगड्यांक प्रणाम करून कार्यक्रमाक येवन पाविले तुमकां सर्वांक नमस्कार करून एक 2 रुपये उलोवचें. देवान आमकां एक जन्म दिला. गॉड हॅज गिवन ओनली 1 लायफ आणि येवचे जन्म असं की ना म्हणून कोणी पळोवन सांगील मनीस काही गॅरंटी ना ते पण ताणी एकू जन्म म्हणून आम्ही लेखा धरता म्हणताना ह्या जन्मांतू आम्ही गौड सारस्वत ब्राह्मण जावन जन्म आयिल्ले हे आमकां मेळ्ळलें लॉटरी म्हण लेखुका इथे म्हळ्यार आमकां 3 मठ परंपरा आसात. काशी मठ गोकर्ण मठ कवळे मठ आसात. आमकां कुलदेव आसात आमकां इष्टदेव वेंकटरमण आसात नरसिंह आसात आणि आमकां गोत्र की आमकां कसन ना आम्ही एक ब्राह्मणापैकी आम्ही श्रेष्ठ जावन आमगेल्या मलगड्यान 1000 पेटल्यान वर्स वाटून कोंकणी उलोवंक घेवन आयिल्ले. आज आम्ही एक 100 आणि 20 वर्सां आम्ही मायग्रेट जावन एक गांवां गेल्ले फुडले आमगेली भास कशी केली ह्या विशयी आम्ही इंट्रोस्पेक्शन करता. वी हॅव टू इंट्रोस्पेक्ट अवरसेल्फ व्हाय विदिन 100 years सो मच चेंज आसा. आज कोंकणी उरलोचे जन म्हणा विश्व कोंकणी केंद्र येत तरी एक प्रकडला विषय पुढे आता तुमगेल्या वरीची म्हाका मस्त माहिती ना सगळेच वर्ल्ड आमचो कोंकणी उलयतले जन 40 लक्ष. ते 40 लक्ष जनांतू 40 हिंगड पंगड आसात
राजापूर सारस्वत कुडाळ देशस्थ आद्यगौड ब्राह्मण कप्तेकर यश भंडार यश पूरा लिस्ट असतं. त्यानंतर एक मंगळूर साइडारी उल्लोचे कॅथलिक असायचे. मागिरी एक भटकळा उल्लोचे नाव आहेत मुस्लिम उल्लेख इतकं पुरा जनांगेमध्ये गौड सारस्वत ब्राह्मण जन असते ಒಟ್ಟು 7 ಲಕ್ಷ. आज तुम्ही आंध्र प्रदेशात ಸ್ವಲ್ಪ जन असे म्हणतात. आम्ही बघा असे ಸ್ವಲ್ಪ जन म्हणताना आव तुमका इतके सांगचे कौरव 100 जन आशिल्ले, पांडव आशिल 45, त्याला कोण विन जालेलो असता 100 जन की 5 जन, 5 जन आशिल्ले सत्य आशिल्ले. आज आम्ही पुरा गौड सारस्वत ब्राह्मण एक सत्यसंध जावन आम्ही एक संस्कार आशिल्ले म्हणताना आमगेला कसं उणे आसा. आम्ही इतके ಸ್ವಲ್ಪ GSB लोक असले रे एका पशी एका आमका क्वालिटीज ऑफ लाईफ गुत आसा. तुम्ही ह्या गावात 100 वर्ष पुढे येऊन आम्ही जीवन करता जाल्यार रे तुम्ही मालगड्यान पुरा कितले रिस्क घेऊन साहस घेऊन आयला म्हणताना आम्ही कदा GSB क्वालिटी त्या आम्ही खंयची गावां गेले की आम्ही क्रॉस तांचे शतमानांतू हासन डिस्ट्रिक्ट कर्नाटकात हासन डिस्ट्रिक्ट श्रवणबेळಗೊಳ ಗೊಮ್ಮಟ श्रवणबेळಗೊಳ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ तागेल पाया मुळांतू तांची शतमानांतू बरयलेले एक लिपींतू आमगेले चावुंडरायान करयिलले फर्स्ट कोंकणी इन्स्क्रिप्शन वर्ल्ड ಅಂತ ಪೊಳಚ ಮೇಳಲೆ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಗೊಮ್ಮಟಾಲೆ ಪಯ್ಯಾರಿ ಕೆತ್ತಿಲಲೆ करयिलले म्हणजे कोंकणी वर्ड म्हणताना आम्ही कोंकणी खातीर बरम पावका कसला म्हळ्यार उडतुकून कोंकणी उलयताली. आम्ही आता उलयना अशा पुरो उडतुकून आमगेल मलगड सरस्वतीला तुकून विंगड देशा वचून मागीर परशुरामान आम खाणू गोंया हाडटरी मागीर गोंया तुकून आम्ही नेशी लावून जाल्यार धांवन आयिल्ले आम्ही दक्षिण भागाक पुरा आयिल्ले थंय आम्ही कोंकणी उलयल्याची. तेन्ना कोंकणी कसले उणेपण जालेलो आसले. आम्ही कोंकणी उलयल्याची आम्ही कोंकणी उलयतना खंयची गांवां आयिल्लीची तुळ उलयताले कन्नड उलयताले गांव आयिल्ले जाल्यार आमगे ल्हान अम्मानी मालगड्यांनी पुरा कोंकणी उलोवन आयिल्ल्याची. विश्व कोंकणी केंद्रांतू आम्ही हाडटा एक कोंकणी क्लासेस म्हणून त्या फ्री त्या तुम्ही त्या जे वेळार त्या व्हिडिओ क्लिक केल्यार एक बिगिनिंग करतात एक पिक्चर दाखवून हाका कसं म्हणटाची एक अमेरिका लेक्चर आंबो दाखयल्यार त्या मँगो म्हणतात ताका कोंकणी आम्ही कशी शिकोवता एक पिक्चर दाखवून आंबो म्हणटाची. त्या म्हणून आनी क्लासेस आम्ही डेली एक व्हिडिओ क्लासेस पुरा आरंभ करताची. तुम्ही ह्या भागा अशी जनांनी विश्व कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करनात युट्यूबांत दैकोन विश्व कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करायची 1300 व्हिडिओ असतात कोंकणी री दैकोन तुम्ही सबस्क्राईब केल्यार तुमका काय ना ते कोंकणी कान्ना पडता असता व्हिडिओ ऑन करताना म्हणताना ऐकता थोड्याची एक भाषे वैरी आमकां एक मोग येता आणि ती आमगेली भास विंगडाल भास नाही. आणि जीवने खातीर आम्ही पुरा गांवां वतना आम्ही एक स्वार्थ आम्ही वाटून घेतला. कसं म्हळ्यार आम्ही आता मंगळूरांतूची आम्ही प्रति एकले 4 भास करता सामके कन्नड हिंदी इंग्लिश तुळू गोतस तेंच आमगे लागीं नेबर आका आम्ही तागेले घराला 50 वर्ष कोण आसाची ताकी चूर कोंकणी तागेल तुळ आम्ही उलयता आसाची कसं लागतस की आम्ही स्वार्थ आमगेल भास विंगडान दिनाची विंगडा भास पुरे आम्ही घेताची ती भास ती म्हळ्यार आमकां व्यार करता आमकां आंध्रा येऊन तेलुगू उलोवन आमकां व्यार करता व्हड जावका जाल्यार आमगेल भास विंगडान शिकतो ना. आमगेल भासावळ एक मम्मान सांगले कोंकणी 300 सशी कशी करचे म्हणून 300 सशी करता जाल्यार तुमगेल घरा सुತ್ತमुತ್ತ आशिल्ल्या जनांनी कोंकणी उलोवता तुम्ही तांगेले कोंकणी उलोवता तांणी तांकां इंट्रस्ट दाखोवता. आम्ही कोण आमची गेल म्हणल्यार आम्ही एकट्याची खंय आसता म्हणटाना आता अमेरिकांत आशिल्ले व्हड मनशां आसाची तांकां एक आमगेल समाजांत खूब जाणांक बीच जावन आमगेले एक मादरी समाज जावका इता म्हळ्यार आमगेल समाजांत 0% क्रायम रेट आमगेलांत मर्डर केलेले चोरणी केलेले तुका कोणी मेळना. इतके सुसंस्कृत जावन आशिल्ले समाज वैरवका की नाका म्हणटाना आम्ही आमगेल्या GSB समाजाक आम्ही सहाय करून घेवन मुखावेल दिसांतू आंध्र प्रदेश GSB समाज म्हणून म्हळ्यार खूब जाणांनी एक मादरी समाज एक नंदी अल्मम्मल नेतृत्वारी एक पुल्लाकळ गांतून वाय कशी गांतून व्हरता तशी वाया गांतून व्हरतास पूरा जनांनी सहकार करून मुखावेल दिसान आम्ही हांगा वापस येवन व्हड एक सभेमध्ये उल्लोतस जावका म्हणून सांगताची देव तुमकां सगळ्यांक बरें करूं दोन उतरां. सुदृढ जाल्लेले आमगेले कोंकणी उलयतले समाज एक सुदृढ जाल्लेले एक सुसंस्कृत जाल्लेले समाज जावन बांदून हाडच्यांतू आम्ही सर्वांनी भाग घेवका म्हणलेले प्रेरणादायक उतर हांणी सांगिल्लें आसा.
7 जन वटूंक ब्रह्मोपदेश दिवचे हे एक कार्यक्रमाचे सर्व जबाबदारी वैसून घेतले भटमामो वेदमूर्ती वामन अण्ण भटमामान बरीची मंत्राचे एक अर्थू जनाक कळची तशें सांगिल मात्र न्ही कोंकणी भास आमगेली मातृभाषा ती आमी उलोवका म्हणलेले कान उतर ह्या संदर्भारी सांगले. हरि गुरुभ्यो नमः. हांगा तिरुपतींतू आमगेले काशी मठाचे संस्थाक तिची आमगेले वेंकटरमण देवळाचे स्वाम्यानी मोगारी आमगेले समाजा खातीर हांगा प्रतिष्ठापन करून घेवन 2024 5 दिसाक हांगा तिरुपती आमगेले GSB समाजाच्यान मेळून घेवन 7 वटूंक ब्रह्मोपदेश करचे म्हणून संकल्प करून घेवन 5 दिसाक आमी सकाळीची प्रातः कालाचेरी त्या देवा लागीं प्रार्थनापूर्वक प्रार्थना करून घेवन हांगसरल्यानाची गुरुवर्यालय सन्निधानाक चाटांक नमस्कार करून घेवन आमी हे कार्य प्रारंभ केलें. तशी आमगेले समाजाचे हे तिरुपती मठांतू 5 दिसाक 7 वटूंक ब्रह्मोपदेश कार्य चलता आसा. समाजाच्यांनी एक बरेपणाचे बरे कार्य वर्त वर्त त्यांनी करता आसची त्याची या पंथा 7 चेडवांक आमी ब्रह्मोपदेश घेवन सर्व कार्य दवरून घेतिल्लें आसा. त्याची आमकां हे सर्व कार्याक स्वाम्याले देवाले अनुग्रह आमगे समाजाचेर जावका तेजी जी मुखार चोलन आनी विशेष तरी सर्व आमकां समाजा सेवा करचे भाग्य सर्व आमकां समाज बांधव मेळका तेजी जी चेडवांक ह्या सन्निधानारी आमी ते ब्रह्मोपदेश दिलेले कडेन तांगेले मुखा वयले ते चेडवा द्विजत्व प्राप्त जावन घेवन शिक्षी विद्याभ्यासांत योग्य जाल्ले ज्ञान देवान किना दिवन घेवन तांकां आनीक आमगे समाजा योग्य जाल्ले स्थानमान प्राप्त जावो म्हणून आमी देवा लागीं तेजी जी गुरुवर्या लागीं मनांत स्मरण करून घेवन आमी स्वाम्याले आशीर्वाद मागून घेतात. नमस्कार. TTD समूह संस्थेंतू काम करतसचे गेल्या 30 वर्ष तुकून हांग वास्तव्य कोरनासचे श्री श्रीनिवास शेणे हांनी सांगिल प्रकार आमगेले म्हळ्यार GSB समाजाचे पुरोहित्य सिक्किले भटमाम आता हांगा ह्या गांवांतू म्हळ्यार तिरुपती गांवांतू विंगड समुदायाक आशिल्ले जनान तांगेल मदेंतू एक भटमा म्हणून तांकां आपोवन तांणी अर्चक जावन थंय काम करतसाची सेवा दितसती म्हूण हांणी सांगले. नमो वेंकटेशाय. म्हगेलें नांव श्रीनिवास शेणै. आमी तिरुपतींतू आसाची TTD हांगा तिरुपतींतू एक 7 आमचे गेल्ले कुटुंब आसा. कोंकणी आमचे गेल्ले GSB कुटुंब आसा आनी हांगा मस्त एक 40 वर्ष 50 वर्ष करून आमचे गेल्ले आनी मोस्टली हांगा पुराय आमचे गेल्ले व्याप्ती जावन हॉटेलाची व्याप्ती आनी मेडिकल शॉप तशी जावन आसाची जाल्यार आमचे गेल्ल्यांतू हांगा मोस्टली आशिल्ले एक दामोदर लॉजाचे एक कुटुंब आनी आमी मुलकेचे आनी एक राजमंड्रीचे पांडुरंगराव तशी एक कुटुंब हांगा एक 40 वर्ष 50 वर्ष करून आसाची. हांगा नारायण वन म्हणून एक आसा. नारायण वन म्हणून एक देवस्थानाचे न्या देवस्थानाचे विशेष कसन म्हळ्यार हांगा नारायण वनांत वेंकटरमण आनी पद्मावतीक व्हडली जल्लेलो जागो आनी अवनाक्षम म्हूण आसा. अवनाक्षमांत वेंकटरमण आनी पद्मावतीन मेळ्ळेलो जागो. एक नारायण वनांतू हांगा आमचे गेल्ले पुरोहित आशिल्ले मस्त एक 120 इयर्स ताई. आता तांणी कसन केला ते पुरोहित पण पुराय हांगा लोकलाचे आमचे गेल्ल्याचे पुराय वचून आता लोकल तांणी पुरोहितपण करता आसाचे तशी जावन हांगा पुरोहितपण पुराय करच्याक तांणीच हांगा विशेष तांणी आमचे गेले तांणी आता पुराय जन आमचे गेले नात ते म्हणल्यार कोणाक करका ना तशी म्हणून विंगडाक पुरोहितपण करता आसाचे. तिरुपतींतू अशे अनेक जनप्रिय क्षेत्र नारायण वनम हे
तिरुपती तुकुनु सुमार 35 किलोमीटर्स दूर आसा. हे काळहस्ती रेव्हेन्यू विभाग ಅಂತೂ येवचितसले एक जागो. हांगा श्री कल्याण वेंकटेश्वर देवस्थान आसा. ह्या प्रदेशांतू श्री वेंकटेश्वराक आनी देवी पद्मावतीक लग्न जाल्लें. ताजे उपरांतू तांणी तिरुमलाक गेल्लीं ती म्हणू नमगताती. ಐತಿಹ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾರಾಯಣವನ ಆಕಾಶರಾಯಲಿ ರಾಜಧಾನಿ. ಆಕಾಶರಾಯಲ್ ಧೂವ ಪದ್ಮಾವತಿ हांगे लग्न जाल्लो हो जागो भारी पवित्र म्हणू जन विश्वास करतात. वेदांक रक्षण केलेली श्री पार्वती देवी श्री अवनाक्षम्मा जावन राब्बिल क्षेत्र तिरुपतींत आसा. हांगा पळयतना देवी काळी जावन काळी देवीशी दिसता. हे विग्रह मस्त पुरातन जाल्ले. हे एक स्वयंभू जावन भुंयचेर आयिल्ले विग्रह म्हणटा ते. हाका अगस्त्य मुनीन हांगा प्रतिष्ठापन केल्ले म्हूण सांगतात. नारायणवनम हाजे लागीं एक पुरातन जाल्लेले श्री मारुती मंदिर आसा. ह्या देवस्थानाचे आडळीत वर्केन TTD हे आडळीत करता आसा. ह्या देवस्थानाचे आडळीत तिरुमला तिरुपती देवस्थानम हाजे आडळीत करचे एक मंडळीची हाजे आडळीतवरेन करता आसा. सामूहिक ब्रह्मोपदेश कार्यक्रमाक विंगड विंगड गांवां तुकुनु म्हळ्यार कर्नाटक, केरळ, आंध्र तुकुनु हे तिनी राज्यां तुकुनु आयिल्ले सोयरे थोडे जन आम्ही निमगेले तेन्ना तांणी तांगेलो अभिप्राय व्यक्त केलो. तांणी कसं सांगलें म्हण पळोवया. म्हगेलें नांव श्रीनिवास मल्ले म्हणून. हांव बेंगलोर येयलेलो. आतां हांव काशीमठ तिरुपतींत आमगेले पुताले मुंजी जाता आसा हे कंडक्ट करचे तिरुपती कोंकणी समाज म्हणून. हे म्हाका बारी खुशी जाता म्हळ्यार हांचे असेल प्रोग्राम आमी आमगे समाज करचे. आमगेल्या समाजाकय एक खुशी जाता आनी आमगेले समाज चिका व्हड जाता. म्हळ्यार हांगा आंध्रांत पळयल्यार आमचे गेले कोंकणी उलोवचे बारी उण आसा. अशी आमगेले समाज अशी प्रोग्राम इम्प्रूव केल्यार आमगेले कोंकणी भाशे ಸ್ವಲ್ಪ इंप्रूव जाता आनी उरता. हांगा म्हगेले स्पेशल थँक्स विश्व कोंकणी केंद्राक एक नमस्कार आणि धन्यवाद सांगता म्हळ्यार आनी तांणी स्पेशल एफर्ट करताचे. आतां आंध्रा फोकस करून एक एक डिस्ट्रिक्टा वचून आमगेले कोंकणी समाजाचे आनी कोंकणी उलोवचे रितीक आमी डेव्हलप करताचे. तांकां एक नमस्कार आनी धन्यवाद. जीवन निर्वहणे खातीर उत्तर भारताचे सरस्वती न्हंयचे तडयेर तुकुनु दक्षिण भारताक येवन हांगाचे केरळ, गोंय, कर्नाटक तशी आंध्र प्रदेश वरेन पसरसून वचचे आमगेल समाजाचे जन आमगेल मलगडे हांनी असल एक दुसऱ्या गांवांत येवन जीवन निर्वहण केलेलें आसा. तांणी एक कश्ट कोरनु तांगेले मुखावेल जनाक चांग जावची ताची प्रयत्न केलेले जन तांणी धीरवीर लोक. तांणी आमगेल भास, आमगेल संप्रदाय, आमगेल संस्कृती सोडलेली ना. तांणी खंय गेली की थंय तांणी आचरण केलें. तांणी दवरलेल पांय काडलेल ना. असले एक धीर जनाले एक संतती आमी जावन आमी आमगेल भास उलोवका, आमगेल भाशेन बरोवका आनी आमगेल भास सगळ्यांक म्हळ्यार आमगेल म्हळ्यार जनान उल्लो तशी प्रेरेपण आमी करका म्हणलेले एक उद्देशान आमी हे विश्व कोंकणी यात्रा म्हणलेले एक कार्यक्रम करतसाची. दुसरे कडेन आसचे आमगे लोक कशी जीवन करतसती, कशी तांकां आमी मुख्य वाहिनीरी घेवन वटू चलयेत म्हणलेले एक विचारू आमी हे कार्यक्रमाद्वारे तुमगेल मदेन हाडच्याक प्रयत्न करतसती. हो कार्यक्रम तुमी आजी तिरुपती तिरुमला देवस्थाना लागीं पुरा पळयले. हांगा आमी मस्त जन वत आसताची जाल्यार आमी ह्या दृश्टेन पळयल ना आसच्या पुरो. अनेक पटी गेले तेन्ना आमगेल समुदायाचे जनाक मेळचे प्रयत्न आमी करया. आयचे हो कार्यक्रम तुमकां कशी लागलो तुमी ते आमकां हे कमेंट्सांत बरोवन कळयात. मुखावेल दिसांत आमी विश्व कोंकणी यात्राद्वारे आनीकय साबार जनाक साबार क्षेत्राक परिचय तुमकां करूचे आसत. धन्यवाद.